नमस्कार. काल काँग्रेसीची एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची मिटींग जाली. लागीं 2 वर्सांनी ही मिटींग जाली आनी ह्या मिटींगेन अशें दिसून आयलें की कोण नाराज आसात, कोण मदींच मिटींग सोडून गेले, अशे तरेच्यो वेगवेगळ्यो चर्चा जाल्यो, वेगवेगळ्यो बातम्यो येयल्यो आनी कोण म्हणपाक लागले की अमित पाटकराचेर कांय जाणांनी नाराजी उक्तायला, कांय जाणांनी अमित पाटकराक खूब सपोर्ट केलो ह्या मिटींगेन. अशे तरेचें सगळें वातावरण आसतना आतां आमचे बरोबर आसात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर. सर, तुमकां वेलकम. आयज आमी जे उलयता ते कालच्या मिटिंगे बद्दल. काल स्टेट एक्झिक्युटिव्हची तुमची मिटींग जाली. 2 वर्सांनी ही मिटींग जाता. कशी मिटींग जाली आनी चर्चा कितें वेगवेगळी आहा ते मागीर उलोवया, बट ओवरऑल कशी जाली मिटींग? कितें आसा, मिडिया क्रिएट्स अ परसेप्शन आनी आय थिंक इट इज इम्पॉर्टंट की मिडियान लोकां मुखारूय घालता आसतना योग्य पद्दतीन घालचें. आय डोंट नो तुमकां कोणें इन्फॉर्मेशन दिलें की 2 वर्सांनी मिटींग जाली. फर्स्ट ऑफ ऑल, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीची जी एक्झिक्युटिव्ह ऑफिस बेरर्स कमिटी जी जाल्या ती डिक्लेअर जावनूच 1 वर्स 10 म्हयने जाल्या. सो आय डोंट अंडरस्टँड की गेल्ली 2 वर्सां हो आंकडो तुमकां कोणें दिलो. एक्झिक्युटिव्ह आमी लास्ट इयरूय घेतिल्ली, ह्या वर्साची ह्या वर्सा घेतल्या. ऑफिस बेरर मिटींग ज्यो आमच्यो रेगुलर जायत आसतात, वी हॅव डन अबाउट 11 ऑफिस बेरर मिटींग्स. कालच्या स्टेट लेवल एक्सटेंडेड एक्झिक्युटिव्ह मिटींगेन गोंयचे पॉलिटिकल सिनारियो, करंट पॉलिटिकल सिनारियो आनी पार्टी फुडल्या झेडपी इलेक्शनाक कशें वचप, कशी तयारी आनी फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनाचे ह्या बाबतीन चर्चा जाली. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो एक डेमोक्रेटीक पक्ष. वी बिलीव इन डेमोक्रेसी. वी आर नॉट अ डिक्टेटोरियल पक्ष. आनी जेन्ना सगळें मेळटा तेन्ना प्रत्येक मनशाक डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आसता, सर्टन सजेशनां आसता की बाबा हें करपाक जाय तें. सो ऑल दोज वर टेकन इन टू कन्सिडरेशन. बट क्रिएटींग अ रॉंग परसेप्शन की अमित पाटकराच्या फेवरान उलयले, अमित पाटकराच्या अगेन्स्ट उलयले, अशें कांय ना. काल आमचे इन्चार्ज हांणी क्लियर मॅसेज दिल्ली आसा दॅट एक्झिक्युटिव्ह मिटींगेन पार्टी संघटना कशी स्ट्रॉंग करप हाजेर आमची फुडली द प्लॅन ऑफ एक्शन वी हॅव डिस्कस्ड. वी हॅव गिवन सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अवर 40 इन्चार्जीस. तांकां फुडल्या 2 म्हयन्यान कितें काम करपाचें हेंय दिल्लें आसा. त्याच पद्दतीन आमच्या इन्चार्जानूय सांगलां दॅट बाय दीस मंथ एंड द स्टेट लेवल कमिटी वील बी रिवॅम्प्ड or restructured. Then by next month all our block level, district level committees also will be revamped, will be restructured, will be strengthened. आणि आज आमच्यो डिस्ट्रिक्ट कमिटीची मिटींग आसा साऊथ गोवा, मागीर ताच्या उपरांत ब्लॉक प्रेजिडेंटाक मेळटले. फाल्यां आमची नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीची मिटींग आहा. देन वील मीट द नॉर्थ गोवा ब्लॉक प्रेजिडेंट. सो पार्टी संघटना स्ट्रॉंग करपाक इन टर्म्स ऑफ द झेडपी इलेक्शन एंड द असेंब्ली इलेक्शन दीस मिटींग वॉज देयर. बरें, मदीं आनी एक इशू जालो कालच्या मिटींगे बद्दल. तुमी सांगले की जे मदीं कोण उठून बिटून गेले बी अशें म्हणटा तेका कांय अर्थ ना म्हणटा, ते सत्य न्ही. नो, इट वॉज अ एक्सटेंडेड एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मिटींग. एक्सटेंडेड म्हणल्यार मिटींग जेन्ना 4 वरां आनी बियॉन्ड वता तेन्ना इट्स एन एक्सटेंडेड. सो थोडे लोक हॅड सम रिलिजियस कमिटमेंट्स लायक एल्विस गोम्स. आय थिंक मिडिया हॅज जस्ट क्रिएटेड अ हायप. ही एक्चुअली टूक द परमिशन ऑफ द चेअर and he said that I have to go and attend, and we had allowed him to go. He expressed whatever his views, his concern and his suggestions were there. बट कन्फ्युजन जालें कित्याक मागीर निंबाळकर मॅडम परत भायर येयली, ताका घेवन गेली म्हणून एक परसेप्शन जालें की तो नाराज जाल्लो, मागीर ताका परत आपोवन व्हेलो, अशें ते कितें जालें? ना. I think there was some document which he had said that I will give it, something he was supposed to give it to her. So in that context I think she went and spoke to it. I think see, today the crux of the issue is that फुडें आमी ह्या बीजेपी कशें फायट दितले, पार्टी काँग्रेस पार्टी संघटना स्ट्रॉंग कशी करतले, हाव विल बिकम स्ट्रॉंग. दॅट इज द मेन इशू. आय थिंक लेट्स नॉट गेट इन टू ऑल दीस थिंग्स एंड लेट्स नॉट क्रिएट एन इशू वेन देर इज नो इशू. ओके. सो तुमी म्हणटा की नेक्स्ट आतां टार्गेट आहा तें झेडपी इलेक्शन. तुमी आतां कितें करतले? आप म्हणटा की काँग्रेसीचें सारकें ना हांगासर राज्यान भितर, तुमचेच कांय लिडर तांकां दिल्ली तुमच्या लिडरांक मेळयता. सो हें कन्फ्युजन जें जालां ताका कोण जबाबदार आसा? न्ही, आय थिंक आमचे इन्चार्ज काल क्लियर कट तांणी सांगिल्लें आसा दॅट पार्टी इज स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गनायझेशन इन ऑल 40. रिगार्डींग झेडपी इलेक्शन अलायन्स कॉल,
this of course 40 मतदारसंघाचो व्यू we are going to take and we are going to express it with our high command and then an appropriate call will be taken. And I request all these other political parties, अदर म्हणजे युवा अलायन्स पार्टी all political parties who are there, who hold responsible positions or who are elected members, that they have to behave responsibly. I think they should talk about their party and not discuss about other political party. That too in public forum. If anything is there, we are approachable. I think we can discuss and, understand what is the issue rather than going to media and, creating a false narrative. I think this all has to be stopped. बट ते म्हणटा की तेणी वचून दिल्ली तुमच्या लिडरांक मेळ्ळे म्हणून सो तुमकां कांयच आयडिया दिवना. तो म्हणटा की व्हिडिओ कॉलर एक गोंयचोच तुमचो काँग्रेसीचो लिडर तांकां थंय जॉयन जाल्लो. सो वॉट इज दीस गोईंग ऑन इन काँग्रेस? देर आर टू फ्रॅक्शन्स इन काँग्रेस विच त्याचो फायदो आतां आप घेता तुमकां कडेक धरून. सी कशें आहा, कालच्या मिटिंगेन तुमी पळयलें की देर इज नो टू काँग्रेस इन गोवा. आवर इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेजी वॉज हियर. Our secretary in charge, Dr. Anjali Nimbalkarji was here. Our CLP leader, Yuri Alema, was there. Our MLA, Kalluj Ferreira, was there. Our ex-PCC president, Girish Chodankar, was there. This meeting has happened in front of everyone. We have discussed, we have taken suggestion. आता हे सोडून आनी कोण काँग्रेस आसा गोंयान दुसरी? तुमकां आम खबर आदमी आसतली. म्हाका दिसता क्लियर करचें. न्ही बट आम आदमी अशें कित्याक करता? So I don't know. So that is what when I said that people who hold responsible positions, responsible people, they should make responsible statements. Now, is he trying to undermine our in charge? He's trying to undermine me or our ex-president or our CLP leader, because we all are one. We were sitting there. We have discussed yesterday. Now who? अरे वाऱ्यार कित्याक फार मारता? सांग मरे कोण तो? See, if anybody is trying to portray that I am another Congress, tell the name. Why are you hiding it? Beste वाल्यार फार मारू नका. I think people should be responsible and they should act responsibly. सो आतां झेडपी इलेक्शनाक तुमी म्हणटा की लोकांक यू वील टॉक विथ द तुमचे ब्लॉक मागीर बाकी डिस्ट्रिक्ट आनी तेंच्या वांगडा उलोवन तुमी यू वील डिसायड वेदर टू गो अलोन ऑर वीथ. कशें आहा, चालू आहा आमचें. लायक आवर इन्चार्ज इज मुवींग ऑल अक्रॉस द स्टेट. शी इज कवर्ड अबाउट 18 कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो शी इज टेकिंग अ पल्स ऑफ द पीपल. लोकांक कितें जाय, गोंयकारांक कितें जाय. एंड देन आफ्टर दॅट वी वील हॅव डिस्कशन्स. आवर प्रदेश इलेक्शन कमिटी वील हॅव अ डिस्कशन. वील डिस्कस एंड देन एप्रोप्रिएट call will be taken of the alliance. We are 1 year away from ZP elections. ताच्या पयलीं today the serious issues which are there in Goa, I think that is the need of the hour. How do we address those? सो एक असो क्रिएट करता मेसेज लोकां मदीं की अमित पाटकरान आतां सगळो चार्ज घेतला काँग्रेसी भितर. सगळो वन मॅन शो अमित पाटकर काँग्रेसी भितर करता म्हणून खूब जाण अशे नाराज जाल्या. कोणाची दाळ शिजना म्हणून ते कोण हातपांय बडयता आनी तुमकां खंय तरी अशे भायल्या दुसरो वे यूज करून तुमकां खंय तरी सकयल ओडपाचो प्रयत्न करता. हें तथ्य आसा हितून? तुमकांय तें फील जाता? न्हयनीक इंटरव्यू दिवप म्हळ्यार सदांच टफ क्वेश्चन आसता. So I think that अशें कांय ना. See, this is all tactics played by the opposition to weaken the other party. The Congress is a democratic party आणि हांगा प्रत्येक कार्यकर्तो, प्रत्येक वर्कर, प्रत्येक लिडर हाचे सगळ्यांचे व्यू घेवन आमी मुखार वता. आणि there is no dispute within the party. I mean, you would have seen yesterday, everybody was there. Everybody has expressed their suggestions which were there, whatever. नाराज म्हणजे समजा एक सर्टन तांकां सजेशन दिवपा आशिल्लें दॅट पार्टी हेज टू गो इन दीस वे. दॅट ऑल हॅव बीन टेकन इन अ पॉझिटिव्ह वे. तुमकां कितें सजेशन बीन येयलां काल एज अ डिस्कशन? No, we have got lot of suggestions that we can improve on certain things. Improve at booth level, block level, organization wise, and which we will implement in coming days. तुमकां वैयक्तीक बाबा तुजी मातशी स्टायल अशी चेंज कर किंवा अशे तरेन मातसो अप्रोच देवर अशें बीन कितें? No, it was basically about how Congress party's approach. It's not about any individual. Approach towards government or any individual? No, approach towards how strengthening of the party at grassroots level. Okay. I mean, what was the improvement we did for the Lok Sabha election and how we can better it for the ZP and the assembly election. All this was discussed. ओके, आता नेक्स्ट मिटींग बीन केन्ना आसतली काय इट वील बी प्रोसेस केन्ना पर्यंत जातल्यो सगळ्यो समिती तुमचे डिस्ट्रिक्ट आणि हे? By January end, we will restructure the whole
block level and district level committees, and the state level will be done by this month end. या महिन्याच्या या महिन्याच्या अंतर्गत आम्ही proposal will go, and then accordingly our IICC will take a call on it. बट आता आनी एक दुसरे लोक विचारता की काँग्रेसी भितर फास्ट डिसिजनां जायना काय म्हणून, कित्याक तुमचो एक पोस्ट वेकंट आहा महिला काँग्रेसीचो, जो तेणी राजिनामो दिला. आजून थंय मदीं 1, 2, 3 नांवां येतालीं, पूण आजून ताजेर कांयच निर्णय जाल्लो ना. काय थंय कितें अंतर्गत राजकारण, पॉलिटिक्स हो तो अशें कितें? ना, सी, महिला wing is a separate frontal of Congress party. We have a separate national president for that. State president on resignation दिले, but then that resignation is not accepted because the process of membership is going on. And there are various leaders who are doing membership across Goa, and once that is complete, I think it is extended till this month end. And once it is done, then an overall view will be taken, and the new Mahila president will be announced. ओके. सो झेडपीचे हेंच तुमी सगळो कौल घेवन मागीरूच कितें डिसायड करतले? एकलो वचप इलेक्शनाक काय अलायन्स करून वचप, कितें न्ही? No, that call we will High command. No, that of course we will put it to our high command, and then what happens at what decision comes from national level, that how we have to go. We will of course put the view of the state to our in charge, and then we'll take it ahead. हे आशिल्ले अमित पाटकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष. तांणी सांगले कालचे मिटिंगे बद्दल कितें चर्चा जाली किंवा कशे तरेन रोड मॅप फुडें काँग्रेस थारायता. आतां झेडपी इलेक्शन एका वर्साचेर आसा, त्या उपरांत डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, ब्लॉक लेवलाचेर, आनी ह्या म्हयन्याच्या एंडा पर्यंत स्टेट कमिटी जी आसा ती रिवायव जातली, परत नवी कमिटी स्थापन जातली अशें सुद्दां तांणी सांगलां. आनी खुबशे रुमर्स मोठ्या प्रमाणात लोक फैलायता अशें ते म्हणटा. त्याच बरोबर जे अलायन्स पार्टनर जे आसा पार्टीज, तांच्यांनी मातशी मॅच्युरिटी दाखोवन वक्तव्यां करचीं अशेंय तांचें म्हणणें आसा. सो आमी हांगा सांगता, तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. हांव विश्वनाथ आनी म्हाज्या वांगडा वर्षा आश्वेकर, पणजे.